हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी कुटुनु बैसनु सोफारिनी दोनु ताटी मारनु हशा अकादमी कार्यक्रम नम्म टीवी पुळया येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी. नमस्कार. कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी आणि नम टीव्ही ओट मेळणो तुमगेल मुखार आमी घेवन येता सन प्रीमियम येया हसया सीजन दोनी आमकां ऑल रितीर शक्ती दिला अरुणा मसाला टेस्ट एंड ट्रस्ट सिन्स 1980. वय आज तुमगेल मुखार येवच्या पंगड न्ही, आज एकलो माम येतस तो येवन तुमकां हासयता म्हणटस. तो कोण म्हण तुमकां सांगना, सांगता म्हण जाल्यार तुमी ह्या सगळेची संचीक पळोवका तशें जाल्यार तुमकां कोण म्हण कळटा. तशें सांगल्यार कोप येता ना. वय सांगता तो ताका काम कसा म्हळ्यार डॉक्टर खंय जाल्यार ताणें इंजेक्शन दिवच न्हय, कॉमेडीचे डोस दिवचे. ताजे लिमिती पूर्ण जाणांकय हुशार जाता म्हण तो सांगता. तसो लेखलो आज हांगा येवन तुमकां हांसोवन तुमकां कॉमेडी डोस दितकी म्हण पळोवया. आज येतसाची कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश पैमाम. कळ्ळें? तो येतस हांसयता हांसयता हांसता नव्हे मागीर मेळया. पळयता राब्याची तुमी सन प्रीमियम ये हसया आमकां शक्ती दिला अरुणा मसाला टेस्ट एंड ट्रस्ट सिन्स 1980. तशीच आयडियल आईस्क्रीम संतोष राईस फ्रॉम भद्रावती, 2 स्टार राईस फ्रॉम भद्रावती. तशीच कॅल्सी ब्राईट टूथपेस्ट अँड टूथब्रश आणि लव मार्क्स ब्युटी सोप 1000 लाईट्स आणि अमृत नोनी हांकाय देव बरें करा म्हण सांगताची. पळोवया जगदीश पै मामाल्या कॉमेडी तुमगेल मकारी सन प्रीमियम येया सीझन 2. बाय 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 बाय. ನಮ್ಮ टीव्ही वीक्षकांक पुराजन नमस्कार करता. मेगेल एक झंगची कार्यक्रम सुरू करता. कोंकणी साहित्य अकादमी आणि ನಮ್ಮ टीव्हीच्यान ಒಟ್ಟು जावन कोंकणी लोकां हांसोवका म्हणून एक येया हास्य सीजन 2 म्हणून एक कार्यक्रम घाला. ನಮ್ಮ टीव्ही एंकर जावन आशिल्लो रांगेंद्रान म्हाका म्हणलें डॉक्टर माम तूं एक हांसोवचो कार्यक्रम दिवं का तूं म्हूण. हांव म्हणलें म्हाका हांव जोकर न्ही मरे, म्हाका हांसोवचें गोतना. हांव उरलेलें कोणें हांसना ती म्हाका पळोवन हांसता ती. नाका हें येया हास्य असह्य जाता म्हणलें. ना ना डॉक्टर माम तुमी कोंकणी साहित्य अकादमी अध्यक्ष न्हू, त्या निमित्त कोंकणी लोकां हांसोवका तुमी म्हणलो. हांव म्हणलें हांव अध्यक्ष जातानाची मस्त जन कोंकणी लोक हांसलीत मरे, आपास हांसोवचें कसलें हां नाका म्हणून सांगलें आयक न्ही तो. तितलें मान्य कोंकणी लोकांच्या हांसोवचें म्हणल्यार भारी कश्ट. कित्याक म्हणल्यार कोंकणी लोक बुद्ध न्हू, बुद्ध लोकां न्हू हांसचें भारी उणें. कोणें पिश्शी धरलें ना कोणें हांसूं येता म्हणलें. थंय भितर ना घेवन म्हणलो ताजे कितें तुका पयलें डॉक्टर माम म्हणलो हे टीव्ही एंकर आसा न्हू हांनी बोर्डार हात घालून उलो चड. तांणी गांवची जनाल पुरा चूक टीव्हीर दाखयता. तांणी केली चूक दाखोवची कोणाला म्हणून वतना, सांगची कोणाला म्हणून वतना. हाका शिकयता म्हणलें तागेलें निमिलें. नागेल माम म्हगेलें एक फ्रेंड आसा तागेलें एक संदर्शन घेवं येता तुवें म्हणलें. हो घेवं येता डॉक्टर माम म्हणलो. म्हगे गांवांत तूं म्हगेलें फ्रेंड आसा तो म्हगेलो क्लासमेट आहे तो. तागेलें नांव कसं म्हणल्यार गुंडा म्हणून. ताका मस्त नांव आसा बाजल पुंडा गुंडू गुंडा म्हणून नांव आसा. कित्याक म्हळ्यार सगळे दीस टायट तो, त्या निमित्त ताका बाजल पुंडा गुंडू म्हूण नांव आसा. तो भिवंड अशें पुरो जाल्यार उर पिंड न्ही तो. तो तेलकट अशें पुरो जाल्यार हलकट न्ही. मन भारी चांग तागेलें. एक समाज सेवा म्हणल्यार त्यान मने उपकार करचो मनीस तो. बहुशः आमगेल्या गांवांत ताणें तागेलो उपकार घेना तरी मनुश्य ना. कितले म्हणटा म्हळ्यार घरा भितर मांतार मात्र आसता म्हणून जाल्यार तांकां हुशार नाशिल्ल्या टायमार डॉक्टरा व्हरचें. डॉक्टरान बरोवन दिलें वखद मेडिकल शॉपांतून हाण दिवचें. हाण तांकां तें वखद पिवोवचें. वखद पिवयता आनी चिक्की चडून जावन लडकल म्हणजे जाल्यार तांगेलें मडलें आसचें पूण हाणेचें हाका आनी एक नांव आसा आडनांव मड्या पांडव म्हणून. ताका म्हणलें
गुंडा एक संदर्शन दिवू का मरे आमगेले ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಕಮ್ दिव्या आमलो हाण बस करायला हांगा नागेंद्रान ताका संदर्शन घेतलें नागेंद्रान निमगेलें ताका तूं रयत म्हूण आयकलां तुगेलो बोकडे आसवय म्हणलो गुंड म्हणलो वय आस मेगेलो बोकडी न्ही तुमी बोकड्याक कशें घालची पोट्टाक तेन्ना गुंड म्हणलो धव बोकडेक की काळ बोकडेक धव बोकडेक म्हणलो धव बोकडेक हांवें तण पाल्लो घालचें म्हणलो पोट्टाक त्याला काळ बोकड्याक कशें घालचें काळ बोकड्याक थण आनी पाल्लो घालचें ताणें दोनी प्रश्न मिले तुमी बोकडे खंय बांदचें कुडले गुंड म्हणलो धव बोकडी की काळ बोकडी म्हणलो धव बोकडी आमी घरा भायल्या रुमा बांदचें मागीर काळ बोकडेक घरा भायल्या रुमा बांदचें म्हणलो तिनी प्रश्न मिले ताणें तुमी बोकडे न्हाणोवचे कितले दिसाक पण न्हाणोवचें कुठले हाण म्हणलें धव बोकडे की काळ बोकडेक धव बोकडेक म्हणलो नागेंद्र धव बोकडेक आमी वारा एक पट न्हाणोवचें मागीर काळ बोकडेक वारा एक पट न्हाणोवचें म्हणलो तेच जाण हाका एंकरा एरवल न्ही की तांकां म्हणल्यार रे कोणाले बोटार हात घालून उलोवन मात्र अभ्यास असल एक 7:30 मनीस मेळ्ळी ताका कळ्ळें ताका एरून म्हणलो रे तुका बोड समज की ना तावळ दुखून प्रश्न निमित्ताना धव बोकड की काळ बोकड धव बोकडी काळ बोकड निमित्तू दोन्ही एक आन्सर एकची आन्सर एक म्हणटा तुवें कशाला निमूत तें धव बोकड की काळ बोकडी म्हूण निमगेलें तें जाणा हांवें म्हणलें कशाला म्हणल्यार धव बोकडी मेगेली म्हणलो वय जाल्यार काळ बोकडी मेगेलीची म्हणलो तितलें म्हणटाना हाका एंकरा मात देगून पडलें मागीर हाणेची हो समाज सेवक न्हू हो गुंडा उद्दा आनी घाल न्हू वयर हाडलो जाग येता म्हणलो पळय हांव कसला तशी म्हणून म्हणल्यार रे तुमकां टीव्हीच्या कुळका तुमी जनाल बोड खंयचें आसा पळय कोणाकय कळना तुमी एक धारावाहिक सूर केल्ले रे एंड करूंकच ना तुमकां कृतयुग सूर केल्ले टीव्ही कलियुग जाल्यार एंड जायना त्या निमित्तान तुमी आतां एक सान विशय मेळ्ळे रे तेंचे झोरोचे तेंचे गश्टून जनाल बोड खंयचें आसा पळय ताणें म्हाका मारलें म्हाका ताणें म्हाका मारलें विशय एकूच गुणगुणान उलोवन त्या जनाल बोड खावचें तुका अनुभव जेवका म्हूण सांगिल्लें हांवें म्हणलो ताजे नंतर नागेंद्रान त्या गुंडाक संदर्शन आपयलें तो गुंड न्हू भारी बुद्धन तो एक फावटी हांव आनी तो काशी गेलेले काशी वताना एक ते व्हडलें प्रॉब्लेम जालें कसं म्हळ्यार व्हडलें एक नामादीक घरण्य त्या घरण्या येता एकलो चल्लो यंगस्टर एक टेंट घालून हंगर स्ट्रायकाक बसला तागेलें कसं डिमांड म्हळ्यार ते घरण्या भितर एक चिंदी चिल्ली आसा ते चिंदी चिल्लेवर म्हाका मोग पडला हांव लव करता आसा हांव ती का वाडी करून घेता हांव तीन बिनी म्हाका वाडी करून घेयनातले रे हांव हंगर स्ट्रायक करून हांगाची जीव काडून घेता म्हूण बसला हांकां घरण्या इतलो बरो नांवां दिका घरण्या परची कसं म्हणटा ते चल्ल्याल गुरू तांकां ना ते जिल्ल्यान त्या चल्ल्या पळयली कसं म्हणून वाडी करून दिवची एक दीस 2 दीस पळयलें तांणी त्या दिवस गेलो तशी गांवची जाण ताका सपोर्ट करूंक सुरू केलें म्हळ्यार रे गांवांत एक सुद्दी येयली कसं म्हळ्यार ते चिल्ल्यान कसं जालां मरे ते चल्ल्या वाडी करून घेयत न्हू चल समज नाही त्या घरल्या मालगड्यांक मात्ते समना हांवें आतां तो वाडी करनातले तो मरता नुस्ती एक जीव काडटा न्हू आनी म्हणून उलोवचें सुरू केलें हांकां टेंशन सुरू जालें आमी इतलें नांवां देख घरांनी आमी कसलीय चूक ना अशें आतां आमी शिरकता म्हणून तांणी उत्तर प्रदेशाची CM आले गेले तो उत्तर प्रदेशाचे CM प्रॉब्लेम सॉल्व करून भारी बुद्धन तो आयलो येवन ताणें पळयलें ताणें कांय करूं न्ही इथं म्हणल्यार रे हाणें त्या घरा वचून ते चिल्ले लांगार हात गेला रे तो घराच्या जोर केला रे एक पोलीस ट्रिटमेंट दिवं दिशिल्लें ताका हो डेमोक्रेटीक जेवण करता असं गांधीजी सांगलां अन्न सत्याग्रह करा पुरो सॉल्व जाता प्रॉब्लेम म्हणून हो अन्न सत्याग्रह बसला करची कसा म्हणून वता तेन्ना गुंड आशिल्लें तें गुंडान म्हणलें हें प्रॉब्लेम कसं जालें हांव 24 घंटे सॉल्व करता म्हणलो CM निमिलें आनी त्या घराच्यान 24 घंटे सॉल्व करता तूं कशी तें परत नाका म्हाका 24 घंटे टायम दिया हांव सॉल्व करता म्हणलो जायत करी म्हणलो CM वच्चें न्ही थंयच बसला प्रॉब्लेम म्हणजे विरोधी पक्षाची गलाट करता ती कर एक सॉल्व जावंक ना प्रॉब्लेम हाणें कसं म्हळ्यार गुंडान त्या गांवांत एकली मांतारी आत्त मरतकी मागीर मरता तसं एक मांतारी सोदून हाडली आमगेले भाशेर ताका बलरामाल गायी म्हणटा ते बलरामाल गायी म्हणून ते मेडिकल टर्म ते तुमकां कोणाक कळच ना आमी डॉक्टरान स्पेशलिस्टाक रेफर करतना फोनार सांगू सुरेखेची डॉक्टर माम
एक बलरामाल गाय पेटयता आसा चिकी जाग्रते म्हळ्यार ते पेशंटाला एक्सपायर डेट जावन आसता तांकां इंजेक्शन दिवं नाका ऑपरेशन करूं नाका म्हणून हिंट तें बलरामाल गाय म्हणून करता आपोट जर मरता पळय तसल मानता वो बलरामाल गाय घेवन येला वो गुंडा आनी त्या चेल्ल्यान घाल्लेल्या टेंटा येद्राक एक टेंट घालून दिली तिका ती थंय बसली तिगेलें हंगर स्ट्रायक तिगेलें डिमांड कसो म्हळ्यार त्या चेल्ल्याल वयर म्हाका मोग पडला हांव लव करता आसा म्हाका ताणें वाटी करून घेवका न्हय म्हणजे हंगर स्ट्रायक करून हांगा मरता म्हणून तिणें सूर केलें तें चेल्ल्या पळय सूर केलें ही येता हंगर स्ट्रायक न्ही अशी बसलेली मरता ती तसल टायप ती मेल्ली म्हणजे गांवांत जेन्ना म्हाका घाल मारता ती म्हणून ताणें कसो टेंट कवण वता राबलो प्रॉब्लेम सॉल्व जालें CM म्हाका त्या घरान भारी खुशी उस्स खंय घेवन येयले तुमी म्हणून म्हणलें तो कोंकणी जान तें भारी बुद्धन म्हणून हो असले बुद्धन जो कोंकणींत आसो म्हणून तांकां भारी खुशी जाली हो गुंड आसलो माय पाकिस्तानाच्या काय वचून एक उद्दा दिवन पिवून येयलो मनुश्य एक पटी कसं मरे सौदी अरेबिया भितर काम आसा म्हणून कळ्ळें मी गेलो फ्रेंड न्हू ताका म्हणलें गुंडा तुवें सौदी अरेबिया वचून कामाक जॉइन जा मरे कामाक इम्पॉर्टंट कसं मरे तें पिवन तूं तें मार्क घार पडचें पळोवचें जायना म्हाका सौदी अरेबिया भितर पिवचे सोडचे चान्सीस आसाय त्यामुळे थंय गव्हर्मेंट बारी स्ट्रिक्ट आसा पिवच्या सोडन तें तो म्हणलो वय डॉक्टर माम इता म्हळ्यार म्हाका पिवची सोडका म्हणून भारी आशे जाल्यार जायना म्हजे जाण थंय वता तर कांय पळय ट्राय करता म्हणून कामाक गेलो इंटरव्यू गेलो हा गेलो ते एक बांगलादेशाच्या पाकिस्तानाच्या येयलो त्याक जेणे सेरून एक रूम केलें रात्री 12 घंटे जाल्यार त्याक जेणे काय न्हीद ना हेर दुसरें इंटरव्यू आजे होगोर गुंडान सूर केलें तुमकां पिवचे अभ्यास आसा म्हणून तांणी म्हणलें पिवचे अभ्यास आसा जाल्यार हांगा पिनात आमी सौदी अरेबिया बारी डेंजर कळ्ळें जाल्यार जेलाक गेल्यार भायर येवचें ना हांगा तांणी आमी पिनात ती म्हणलो गुंड म्हणलो तुमकां बोडसो मातसो मरे जाल्ली 12 घंटे एक रुमा भितर आसा आमी पिल्ल्या कोणाक कळटा हांगा कांय जाणां भिवनाका म्हणून तांकां पिवयलो होवे पिल्लो हागेल ग्राचार ते पोलीस रेड जावन त्याक जेन्ना काही रेड डेंडर दवरून स्टेशनार व्हेलो हेर दीस कोर्टान तूं हांगा प्रोड्यूस केलो जज्जान म्हणलें तुमगेलें अपराध साबीत जालां एका केलांक 20 चेडयेट शिक्षा दिले जाल्यार आज मिगेल तिन्नी बायले 30th बर्थडे त्या निमित्त तुमी शिक्षेन थोडे कन्सेशन मुयो तुमी म्हणलो तेन्ना बांगलादेशाचे म्हणलो मिगेल फाटीक एक उश्शी बांदून म्हाका मारा ती तशी बांगलादेशाच्या फाटी एक उश्शी बांदून छाटीर मारूं सुरू केलें एक 7-8 पेट्ट मारतना तागेले फाटीचे उश्शी पिंजून गेलें वरलो 10-12 पेट्टाना तागेले फाटी चर्मच पिंजून गेलें कडेर पाकिस्तानाच्या निमेल जज्जान तुका कसं जेवका कन्सेशन पाकिस्तानाचे म्हणलो पळय निजावन अपराधी तो भारतांतून आयलो आसलो गुंडा आमी सांगलां नाका पिवचें म्हणून जाल्यार वत्तार आमकां पिवयलां निजाद अपराध तो ताका त्या निमित्त 40 चेडयेट दिवका म्हणलो जज्जी म्हणलो पळय आनी नेकल्या कितली शिक्षा दिवका म्हणून तुका निमिलां न्ही तुगेले शिक्षे भितर कसं कन्सेशन जेवका तें मात रोडका तुवें व्हरलेलो सांगू ना तुवें तर पाकिस्तानाचे म्हणलो मेलो फाटी एक 2 उश्शी बांदून मारा ती सुरू हागेले 2 उश्शी बांदले आनी छाटीर मारूं सुरू केलें एक 10-12 पेट्ट म्हणटाना दोनी उश्शी पिंजून गेलें व्हरलो 7-8 पेट्टाना हागेले पाकिस्तान फाटी एक फाटी चर्म निकळलें कडेर गुंडाला निमलें जज्जान तुका कसं जेवका कन्सेशन म्हणून गुंड म्हणलो ना पाकिस्तानाच्यान सांगचें करेक्ट निजाद अपराधी हांव तांकां वत्तार पिवयलेलें त्या निमित्तान सांगल्यार म्हाका 40 चेडयेट दियात कांय बेजार ना जाय तूं कन्सेशन कसं जेवका तान तूं कन्सेशन कसलें ना त्या पाकिस्तानाच्या मेल फाटीक बांद आनी मारा ते म्हणलो तशी पाकिस्तानाच्या उद्दा दिवन येयलो गुंड हागेला इडी पर मस्तस केलो एक पाटी कसं जालें मरे गुंड आनी हांव कारकळातून कोडेले येयले म्हाका थोडें काम आशिल्लें दनपार जाल्लें दनपार जावन जेवणाक पडटा बुजल्ली हांव म्हणलें गुंडा पास कारकळा वचून जेवच्याक हांगा हॉटलार जेवया रे म्हणलें गुंड म्हणलो डॉक्टर माम हॉटलान जेवचे नाका तुका आज हांव रस्तान भोजन घालयता म्हणलो वय खंय म्हणलें हांगा संगीत घेता आनी एक वर्डीक घेता थंय वचून जेवया म्हणलो हांव म्हणलें तुका बोडसो मातसो मरे कसलें उठोवची वर्डीक कोणाक म्हणून वतना आमकां हेळीक ना कसो मर्याद काडच्यो तुवें कसलें म्हणलें पळय डॉक्टर माम तुगेलो मर्याद वच्चें आनी शां पळयता आतां कसो म्हळ्यार सीदा वच्चें जेवणाक आनी लगी बसचें वाडो सूर करतना म्हाका तुगेलो गुर्तना तुका मिगेल गुर्तना तशें करता होगोर हांव निमगिता मामा तुका खंय गेल्लें म्हणून तूं तें हांव चिल्लेकार म्हणून तुगे तूं म्हणून का म्हाका मामा तुका खंय गेलें म्हणून हांव चल्ल्याकार म्हणटा तेदना सुत्तमुत्या चिलांक आमकां हेळीक ना म्हणून डावट येना जेवचें न्ही कांय भिवनाका तूं म्हण जाय येता म्हणलें दोग घेवन लागीं बसले वाडो सूर केलें वाडो सूर करतना हाणें सूर केलें मामा तूं खंय गेलें म्हणून हांव म्हणलें हांव चिल्लेकार रे
हां निमगेलें तुका खंय गेलें हांव चेल्ल्याकार म्हणलो अशी चिल्लेकार चेल्ल्याकार म्हणून गर्द जेवण कोण आयले आमी भायर येताना गुंडांनी म्हणलें डॉक्टर आम कशी आयडिया फस्ट क्लास मरे हें हॉटेलाचे जेवणाक दुड्डूय व्हरलो आमी हेल्थय व्हरलें हें फस्ट क्लास आयडिया म्हणून ताजे नंतर हांव आनी गुंडान तवळ कोड्याला आयल्या रे वाड्डेके वच्चें चिल्लेकारान चेल्ल्याकार म्हणून समज गर्द मारचें विचें एक पटी कसं जेवण मारी CV नायक हॉलान तें जेवण आसा म्हणून जालें दनपारा बरें हांव आनी तो गेली लगी बसली ती वाडू सुरू केलें वाडू सुरू जावन हांवें पिटील वाजलें मामा तूं खंय गेल्लें हांव म्हणलें हांव चेल्लेकार रे हां निमगेलें मामा तूं खंय गेल्लें हांव चेल्ल्याकार रे म्हणलो हें ते वॉलंटियराक कळ्ळें ताका येर व्हरून हातां आशिल्लें कटार नाल्ल धाडयलें आनी म्हणलो नत जेवण करून उसळ्ळें जालें म्हणजे बोड बेतून शरबत करता कुर्तार वचून भायर घालता चेल्लेकार की चेल्ल्याकार कसं म्हणलें व्हडीके जेवण न्ही हें भज्या जेवण म्हणलो हो अशी एक प्रॉब्लेम आसा मरे म्हणून कळ्ळें उगूर हाका घेवन आमी जुरले तितून आनी हाज्या फुडें अशी केलां ताणें म्हाका एक पटी गुंडान केलो पटी ताणें कशें म्हळ्यार खणी पडलेलो वयर ताणटा तो केलो जाल्यार खणीन तूं घालता तसो रेडी आसताले गुंडाले भयंकर तो हाज्या फुडें कशें जालें म्हळ्यार एक पटी आमी केरळा गेलेले म्हाका काम हेरदूस आशिल्लें थंय संजवाळ पुरसत आशिल्ली म्हणून एक भोंवत वचारा म्हणल्यार गुंडा घेवन गेले रात सदां एक 7 घंटे जालां एक व्हडले ग्रावंडार एक कल्चरल प्रोग्राम जाता आसा गुंडा कसं म्हणून पळया म्हणून वचून बसले रे विजील मारता ती चप्पलां मारता ती हांसता ती कसं म्हणून आमकां कळना इता म्हळ्यार पुरा कार्यक्रम मलयाळी भाशेन जाता आमकां मलयाळी भाल ना कडे रे गुंडान एक सजेशन दिलें तागेलें सजेशन आयडी पर लाग कुडले फास्ट आसताले कळ्ळें खणें घालची की वयर तांचे म्हूण कळना मागीर कळटा तें केलो तो म्हणलो डॉक्टर माम आमी आतां शी बसले रे आमी अपरिचीत व्यक्ती येता तांकां कळ्ळें तांचे एक आयडी करुया आमी तांणी विजील मारल्यार आमी विजील मारचें तांणी चप्पल मारल्यार आमी चप्पल मारचें तांणी आसल्यार आमी आसचें कोण कसं करता पळय तें आमी तशें करुया तेजान आमी अनपेक्षीत व्यक्ती अपरिचीत व्यक्ती जायना ती म्हाका समज दिसलें करेक्ट आयडिया येयली म्हणून तांणी विजील मारतना आमी विजील मारप सुरू केलें तांणी चप्पल मारतना आमी चप्पल मारप सुरू केली तांणी हांसतना आमी हांसची म्हणून कसं मलयाळी जोक्स कशी हांसचें आतां पळय गोत्त आशिल्ली भास कोंकणी भाशा कोंकणी हांसोक म्हणून आमी कोंकणीन जोक सांगता ती जाल्यार ही कोंकणी लोक हांसना तसले टायमार गोत नाशिल्ली भाशा मलयाळीन जोक सांगल्यार हांसची कशी आमी जाल्यार गुंडाल सजेशन न्हू ओवरकम करचें रेट्स ना गट्स ना पूण हांसले तशीं जाता आसतना एक स्टेजार एक चिल्लीन डॅन्स जालें भरतनाट्यात तरी ते कार्यक्रम निर्वाहकान मयकारान कसं की म्हणलो कसं म्हणलें म्हणून गोत ना मलयाळीन सांगलां ताणें कडी रे ताणें तें सांगलें सर येद्रा आशिल्लें एक धर्म उठान राबलो सदन हांव आनी गुंडान तोंड पळयलें आमी कोण कसं करता तशी कोरका म्हूण सांगलां न्हू डिसिजन घेतलां न्हू म्हणून आमी दोगींनी उठान राबिल्ले सुरे उठान आयलो माम्माक आयलो खूब न्ही की लाग घेवन सोवच्या सोरू सवलें ताणें मारचें एक बाकी कळवय कडी रे म्हळ्यार खंयची भाशा रे सवल्यार कळटा आमकां इता म्हणल्यार तितली बुद्धी आसा आमकां जाल्यार रे कसलो सवत म्हणून वता कसं म्हणून आमगेलें चूक कसं म्हणून वता कडेर ते कोंकणी लोक आशिल्लो एकलो गोत आशिल्लो तो येवन म्हणलो मामा तुमी कसले उठान राबिल्ले ते कसं म्हणल्यार रे ते चिल्ले डॅन्स जाता रे त्या कार्यक्रमान निर्वाहकान निमिल्ल्यान कसं म्हणल्यार रे ते चिल्लेल बापूस कोण ताण उठान राबका म्हूण सांगिल्लें ताण उठान राबतना तुमी उठान राबला ताका केत्त घेना कोपो हो शिवाय म्हळ्यार थंय न्हू आमी जुरले म्हळ्यार आगेल केलो आयडी पर चली आसता गुंडाली लव मॅरेज सांगची कसं काणी डॉक्टर माम लव मॅरेज म्हळ्यार कसं घुसवाय सुरेक चेल्ल्याक चिल्ले लव जातना मॅड फॉर ईच अदर म्हणटात वडील आसता जाल्यार मेड फॉर ईच अदर जाता वडील 5 वर्स भितर मॅड बिकॉज ऑफ ईच अदर जातात येया हसया सीझन 2 सर्कस कंपनीचे एक बारी एक लायक आसा सर्कस कंपनी कशी मारी पुढे वागाक करडी हांकां पुरो खेळोवचें आशिल्लें आतां ते खेळोवचे न्हय म्हूण गव्हर्मेंटाले रूल येयले निमिती सर्कसा ज्यान बारी उणी जाता गेले जाल्यार हांगेले खर्च उणी जाता वा सो कंपनी लॉसार गेली तेन्ना ओनरान सांगलें मॅनेजराक पळय वस कसले एक लायक टॅलंट आसल्यार सोदून हाडी आमगे कंपनीक आपास प्रॉफीट जावका म्हणून सो हाणें सोदूं वतना हाणें पळयलें एकलो एकदम हॉटला बसून कोणाल केले खत्तर आसा दिसता हाके कशें की टॅलंट आसा गेल्या निमगुया म्हणून म्हणटा वचून निमगिता वेगा अशी हांव सर्कस कंपनी मॅनेजरू तूं अशी कितले खाता म्हणटा
कसं जालें म्हण न्ही एक आतां तंदुरी चिकन जाल्यार कितलें खाता हांव एक 10 खाता म्हण ताची वयरी बॉयल्ड एग दिल्यार कितलें खाता म्हण तूं कितलें दिला की तितलें खाता 25-30 खाता म्हण पळय वा मागीर परोट कितलें खाता म्हण परोट एक 20 खाता म्हण माल हांवें दिसलें हें जाल्यार वय म्हूण फुडलें ताणें ताका हाडयलें आनी खा म्हूण कितलें खाता की हाडी म्हणून हाडलें तेन्ना खुशी जालें बकासुरा मानवा म्हूण ताका एक नांव दवरलें बकासुरा मानवा आनी एडवर्टायजमेंट केलें येयाची पळयाची बकासुरा मानवा 10 तंदुरी चिकनां 25 बॉयल्ड एग 20 परोटा मागीर एक 500 किलोचे हें बिरयाणी हें पुरा 10 मिनीट भितर खाता बकासुरा मानवा म्हूण गांवां पुरो इंट्रस्ट जाल्यार कोणा आयल्या पुरा फुल्ल शो एकदम फुल्ल हाका तितलेच येवचें बसचें आनी 10 मिनीट भितर पुरा खावचें नमस्कार करचें वचचें तितलेच सो हाका ऑलरेडी दनयान सांगलां तुका इतलें सांबाळ दिता म्हणून जालें घे हावसफूल जावचें सुरू जालें हावसफूल जातरी दनया ಸ್ವಲ್ಪ आश उठायली दिसा 2 शो केला कशी म्हणून सो 2 शो करूं सुरू केले 2 शो करतना 2 शो ती आपास तितले खाता आनी आपास तशी नमस्कार करून वता कडेन आयतारचे 3 शो आगेला निमगिनी 3 शो काही तशी खेळ्ळे चमकल बट 1 म्हयनो जातरी वो हागेले बॅग घेवन भायर सरला दोन म्हणटा कसं जालें तुका म्हणून पण ना तुमी सांगिल्ली तशी चलनाची हांव वता म्हाका नाका म्हणून ना तूं बैस तूं कसं म्हूण सांगा हांव दिता म्हणून म्हणटा तेन्ना म्हणटा वय तुमी सांबाळ दिला वय जाल्यार तुमी आज थंय म्हाका जेवण आपयलां की न्ही जेवण थंय ते मी गेले परफॉर्मन्स काही जेवणाक तुम्ही मात्र बसून जेवल्या शिवाय म्हाका केदोळ आपयला हो तुम्ही तेजे कडेन हांव काम करूं का बाय म्हणटा गेले सवाल एक जोक केलो जाणा जोकाची सिरियस घेताची हांव बॉम्बेंत एक फावटी स्टँडअप कॉमेडी अशी एक वर्ल्डीक एक पार्टी आशिल्लें स्टँडअप कॉमेडी करतना एक माम येद्रा बसला म्हाका पळयता आसा बट खंयची जोका काय हांस न्ही एकदम सिरियस सो प्रोग्राम जातरी हांव म्हणलें तो माम कोण मरे येद्रा बसयला तुमी ताका हांसयना तेन्ना म्हाका हांव मोटिवेट जावका न्हू तो आमगेलो नेबर तो आज ते खंयचीय जोका हांस न्ही म्हूण म्हणटा म्हाका एक चॅलेंज दिसता तर हांव फाय ताका तुगेले घरा कडेन आपय सो म्हाका तागेला उलोवचें आसा म्हणलें आयलो तो हिरदूस तरी ताका इंट्रोडक्शन पळय जाल्लें आनी म्हणलें काल तुका पळयलें हांवें बट तूं चड खंयची जोक हांस न्ही म्हूण तूं जोक सांगला हांवें म्हणून हांव म्हणलें वय हांव जोक सांगिल्लो न्हू हांव ताका जोक म्हणटा हांव तें कशें जाल्लें म्हणून सो हांव एक एग्जाम्पल हांव सांगिल्लें जोक कसो मारी एकलो डेली ऑफिसा वतना ते 5 मिनीट लेट वताना कसं जालें बस तागेले स्टँडा दाखोवन जस्ट वतास पूण तो बसा मातशी धांवलो धांवन वतना नेक्स्ट स्टॉपार राबले थंय दवरया म्हणटाना ताणें थंय पावतना कसं जालें बस आपास मुखार गेलें अशी जावन ऑफिसा वचून पावलो तेन्ना ऑफिसा ताणें म्हणलें हाजी हांव 5 रुपये वरयली कित्याक म्हळ्यार रे बसा मातशी धांवन आयलो ऑफिस येयलें मागीर सीदा ऑफिसा आयलो म्हणून तेन्ना आनी एकलो म्हणटा कसो म्हळ्यार च्या तूं टॅक्सी मातशी धांवन आयली जाल्यार 100 रुपये वरयत आशिल्लो न्हू म्हणून हें जोक कळ्ळें तो म्हणालो हें तूं जोक काल सांगिल्लो न्हू वय जोक वता म्हणालो म्हणलें वय इतें कशें जालें म्हणून म्हळें तें पळय आतां बसा मातशी धांवन येवचें सम कित्याक मागीर बस राबून वता टॅक्सी मातशी धांवची म्हणा कसो जालें नाही ते जोक न्हू जोक म्हूण तुमी कांय पूण सांगची बाय सो तशी केल्या जाणाक ते जोक म्हळ्यार लायफ सिरियस घेताची पण हांव म्हणचे कसं मारी लायफान तूं कसं सनसन मेळटा तें एन्जॉय करता सिरियस घेवचें ना सिरियस आशिल्ल्यांक खंय घालताची आयसीयून तूं त्या निमित्ती आमी ते न्ही आमी एन्जॉय एवरी बीट ऑफ इट आमगेले चिन्नाडान केन्नाय सांगो आसा सो खंयचेय मडे व्हरता जाल्यार तांतू एक जोक आसा सो पळय न्हू सो प्रत्येकाक आमी जोक केलो म्हणजे आनी हांसे दुसऱ्याक हांसच्याक पळय हांसचें एक हांसल्यार आमी यंग जावन वचयता आतां म्हाका पळय प्राय राबला वय आनी तुमकां मात राबची बाय त्या निमित्ती
त्यो हसता असं म्हण जाल्यार दुसरें हसयता असं म्हण जाल्यार प्राय आपा पिरापता. सो तसं लायक एक अद्भुत प्लॅटफॉर्म हे. सो आमी हांसोया जेन्ना हांसोया. आनी कोंकणीन तूं मस्त हास्य आसा फूड दाखोवन आमगेलें तें चार्ली चॅपलीन थंय आसा. सो ग्रेट आमगेले ऑल टायम ग्रेट हास्य कलावीद तो. सो तागेली एक हें आशिल्लें कितें ऑल टायम डायरेक्टर तो, ऑल टायम स्क्रिप्ट रायटर आनी तोच एक्टींग एवरी आजीक ते कोणी ताका कॉम्पिटिशन ना, युनानिमस म्हणटा पळय तशी. सो तागेले टायमार ही कशी जाता आशिल्ली मारी चार्ली चॅपलीन शो म्हणून कॉम्पिटिशन. चार्ली चॅपलीन केल्लें म्हणके कॉम्पिटिशन आनी जज कोण गो की स्वता चार्ली चॅपलीन वन ऑफ द जज. सो हें बरें जालेलें हें स्टोरी न्ही. सो तो जज कडेन जाल्ली कशें लास्ट मिनिटाक ताका येवच्या जायनी. बट बरलें तागेले बदला विंगड कोणाक जज हिंगा बसयले आनी परफॉर्मन्स पुरो जालें. सो पुरो जातरी एनावन्स केलें प्रायज. सो तुमकां सांगल्यार आश्चर्य जावचें पुरो इता मारी चार्ली चॅपलिनान स्वता थंय एक्टींग केलेलें. सो जज जावचें बरें लागता ताणें कितें केलें ताणें नांव दिवन ताणें एक्टींग केलेलें आनी ताका सेकंड प्रायज मेळ्ळें. सो तेदो व्हड कलाकार. बट तागेलें डुप्लिकेशन करतालेच पण ताजी भशी लायक आशिल्लीची. एक हळ्ळे मास्टराल एक भारी लायक ताका कसं म्हण मारी आमगेले सिटीन तूं मास्टर कशें मारी विंगड टायप हय हळ्ळे कशें मार बॅचुलर तांतूय ताणें कशें करचें म्हळ्यार चेडूं सांगचें तुमगेले घर कडेन कसं केला की तें हाडी म्हणून आनी रांदप करूं ना. कसं चेडूवान हाडला तेच खावचें आनी कोण हाडला की तांकां एक 2 मार्क चड दिवचे. तागेले दीस वचो काना. सो तांत एकलो चेल्लो आशिल्लो तो बिलकूल कसलें हाणा. सो हाका तागेले वयर भारी ताका केन्नाय 2 मार्क उणी दिवता ताणें. पूण एक दीस हाणें क्लास करता आसतना हाका दुधपाका परबळ नांका मारतरस. पूण हाका कोण हाडला म्हणून गोत ना. सो ते दीस वगी क्लास एंड करता कळ्ळें. तितलें म्हणटाना हो केन्नाय हाणना तितलें चेल्लोस न्हू. तो एक तोप घेवन येवन मास्टरा दिता. मास्टरा दुधपाक केशर पुरा दिसता आसा बादाम केशर घम 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 म्हण. मास्टरा तरसूचें जायना. यो देवा इतले काळ हांव तुका पनिशमेंट दिलेलें आज हाडली वय तूं तुका चांग बुद्दी चांग बरें जावं म्हणटा न्ही दुधपाक खावचें सुरू करता. अर्द खावन जातना म्हणटा न्ही तूं म्हाका सांग तूं कितें आज मिगेल उडगास आयलो म्हूण. तें मास्टरा आज मिगेले अन्नाल बर्थडे तशी आम्मान दुधपाक केलो. हय हय भारी लायक म्हणून खतर आसा खतर आसा खतर आसा. सो मागीर 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 कशी तूं सांगली वा म्हाका दुधपाक दी म्हूण. न्हय न्हय मास्टरा कशें जालें आम्मा दुधपाक कोर न्हू सकयल दवर न्हू न्हांवच्या चमकली. तेन्ना आमगेले लागचे ते गलीजी सुणे आसा पळय ते चिकलेट तें येवन तोंड घालून दुधपाक खावचो सुरू केलो. हां कशें जालें ते सुण्यान केल्लें दुधपाक तूं म्हाका हाडलेलो वा म्हूण. पण अम्मान काण उड्डोच्या चपकेल के त्यात नाव म्हळ्ळें के अम्मा 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 उड्डो नाका हांव मास्टरा व्हरता म्हूण हांव दुधपाक घेवन आयलो. मास्टरा इतलें कोप हय वा उड्डो हो काण उड्डोच्या वता मास्टरा 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 तें आयदन उड्डो नाका म्हणटा. इतें तें मिगेले बाप्पा मान रात्री मुतूच मांडू खंय ताका पोंग आयला म्हाका सोडेशना ती म्हणटा तशी. सो हें हास्य ती एक विशय ती करीता. सो येया हसोया आनी आमगेलें जीवन एकदम लायटली व्हरया. सिरियस घेवन कांय प्रेजर ना. इता मारी आम कशें जाल्यार ह्या लोक सोन एक दीस वचूं का. सो त्या निमित्ती तेदोल तें हांसून 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 जेन्ना तुमगेले आमी नातलारी आमगेले उडगास येवता तशें आमी कोण चमकल म्हणजे तेंची ताजितलें चांग काम विंगड कसलें ना. सो सगळ्यांक चांग जावो. सो देव सगळ्यांक बरें करो. सो तुमगेलें आरोग्य रक्षण करायची ह्या कोविडान तूं रक्षण करायची वॅक्सीन घेयाची म्हूण सांगून मुगेले हे 2 उत्तर हांगाक समाप्त करता. नमस्कार. तुम्ही इतले वेळ पळयला सतीश नायक हांगेलें हास्य. आम्ही सान आसतना ताणें एक कुशाल केल्ली म्हण जाल्यार देवस्थानाच्या वकली वेळारी हांसून 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 पोटा दुखत आशिल्लें. तशें जाल्यार सतीश नायकान मस्त काळ नंतर तुमगेल मुखार एक हास्य कोण दवरला. ताका आमी देव बरें करो म्हण सांगताची. तुमी पळयता आसाची सन प्रिमियम येया हासया सीझन 2 पावर्ड बाय
अरुणा मसाला टेस्ट अँड ट्रस्ट सिन्स 1980 तशें आमगे कार्यक्रमाक ऑर्डरीचेर आदार दिलेलो आसा. आयडियल आईस्क्रीम, संतोष रायस फ्रॉम भद्रावती, 2-star राइड्स, कॅल्सी ब्राइट, टूथपेस्ट अँड टूथब्रश, लव मार्क्स, ब्युटी सोप अँड 1000 लाइट्स आणि अमृत नोनी हांकां सगळ्यांक देव बरें करो सांगताची. म्हाका आतां स्कुला वचपाक वेळ जातस, पाय आपास मेळटा, पळोवच्या राबिया आनीक कोण की तुमकां स्टँड अप कॉमेडी करोस. कोण गोतस गोतना म्हाकाय गोतना निमगून येता टिचरा लागीं. तैन ताई नमस्कारू, मेळया, पाय आपास, बाय. तितलें मान्य कोंकणी लोकांच्या हाका हांसोवचें म्हळ्यार भारी कश्ट. कित्याक म्हळ्यार कोंकणी लोक बुद्ध न्हू बुद्ध लोकांक हांसचें भारी उणें. कोणें पिशी धरलें ना कोणें हांसूं येता म्हणलें. थंय भितर नागेंद्र म्हणलो ताजे कितें तुका पयलें डॉक्टर मामा म्हणलो हे TV एंकर आसा न्हू हांनी बोर्डार हात घालून उलोवच चड. तांणी गांवची जनाल पुरा चूक टीव्हीर दाखयता. तांणी केलें चूक दाखोवची कोणाला म्हणून वतना, सांगची कोणाला म्हणून वतना. हाका शिकयता म्हणलें तागेलें निमिलें. नागेंद्र माम म्हगेलें एक फ्रेंड आसा तागेलें एक संदर्शन घेवया तुवें म्हणलें. हसया सीजन 2 येया हसया